दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मगच्या बाबयनीनो आमी आयकलां कोणना तुमच्या फ्रेंड्सांनी येवन सांगचें तुमच्या लागीं हांगा आत्मज्योती आश्रमांत कावन्सिलींग आयली म्हणटात. कित्या बेजाराय, कित्या दूख, कित्या तुजे हर्ट फिलिंग्स म्हळ्यार न्हवऱ्याक म्हज्या नाकाच्या तुदयेर राग खालें उलयता म्हणना म्हाका ही दूख सोसून नाकास म्हूण जालां म्हणून. तशें तुमी आयकलां कोणना. हे थोडे वटेन दादले येवन सांगतात म्हज्या पत्नीक नाकाच्या तुदयेर राग कितें उलयता घरचें समाधान पाड करता म्हूण आयकलां कोणना. थोडे वटेन सुणो म्हणटात म्हज्या मांयक ओलोर राग गी नाकाच्या तुदयेर तिका राग उठल्या बसल्या पुरपुरता आनी दुखयता म्हणून. थोडी सुणो काजार जावन गेल्यांत त्या घरा नाकाच्या तुदयेर राग म्हणून आयकूंक मेळटा आनी खोवल्यान पुराक उलयता तें आनी कितें पुरा सांगता नाकाच्या तुदयेर राग म्हणून. म्हाका नाकाच्या तुदयेर राग आसा म्हणून आमकां कळ्ळें. तो कित्याक गी म्हूण पळया. तो कित्याक म्हळ्यार ताका एक कळटा कित्याक गी म्हूण कळटा. ताका एक जाप आसा कित्याक ताका नाकाच्या तुदयेर राग, कित्याक तो रागिश्ट त्या नमने उलयता घरचें समाधान पाड करता. कित्याक म्हळ्यार तांकां राग ह्या नाकाच्या तुदयेर राग आशिल्ल्यांक आयकोवची सकत ना, आयकोंक फाटी देखून हो राग नाकाच्या तुवें राग आयल्यार आमचें जिवानंत दुखान भरता, आमचें दुखांत नाश करता. तें कोणीय आमकां लायक करनात. आमी कांटे आसले बरी येऱ्यांक कोणीय आमकां लायक करनात, कोणीय आमकां सांगाताक घेनात. आमचे फ्रेंड सर्कल कोणीय आमकां लायक करना. रागाच्या मनशांक कोणीय लायक करना. ते कांटे व्हडले कांटे जेजूच्या माथ्याक घाल्ले कांटे ते आमच्या माथ्याक काळजा कांटे घालता देखून त्या कांट्याच्या मनशांक आमी ते तोपता देखून ताका पयस दवरता हांव. देखून तो लोक कांट्याचो मुकूट हांवें जावन नजो, तो लोक कांट्याचो मुकूट हांवें जावन नजो, हे कांटो तोपतलो कांट्याचो रूख हांवें जावन नजो. देखून मगाच्यान कितें म्हळ्यार हो राग हे कांटो आल्या तो राग काडल्यार आमचें जिवान कितलें बरें. आतां हो राग कसो काडचो गे पळया. ह्या विशयांत आज एक मोठो नियाळ करया आमी मोगाच्या बाबयनीनो. आतां आमी आयकोंक हुशार गी या उलोवंक हुशार गी म्हणून पळयचें. एक जाप सोदून काडचें. हांव आयकोनच्यान हुशार गी कोणी उलयतना हांव सगळें आयकता गे आयकोंक हुशार गी या उलोवंक हुशार म्हूण. तोंडूक तें करतना चोड्यान सुरू केलें उलोवंक. भुरग्यां कडेन सवाल भुरग्यां कडेन दिसतालें खंयचो सब्जेक्ट म्हणटा हांवें सुरू केलें. 3 फेल जालें 4 फेल जालें कांय शिकना म्हणून आनी पुरा आयकोंक आमी खाल दिसता हांव कितें करता आयकोंक निदान देखून देवाचे उतार म्हणटा आयकोनच्यान तुवें प्रधान जायचें, उलोवंक निदान जायचें. स्लो टू स्पीक आनी क्वीक टू लिसन. क्वीक जायचें, कूड आयकचें. उलयता म्हणटा आयकचें. आयकोन जाल्यार मागीर काल सांगता सगळ्यांक कळटा अर्थ जाता ताच्या मागीर आमी उलयचें. देखून उलोवंक आमी निदान करचें, आयकोंक प्रदान करचें म्हण देवाचें उतार म्हणटा. देखून मगाच्या बाबयनो आयकोनच्या फुडें उलयल्यार मस्तू आपा अर्थ जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता. गो बायलां मदें मिसअंडरस्टँडींग, ऑफिसांत मॅनेजर आनी तुमचे मदें, सुपरवायझर आनी तुमचे मदें मस्तू मिसअंडरस्टँडींग जाता, झगडीं जातात. इस्कॉलांत भुरग्यांक आयकोनच्या पयलीं उलयल्यार मिसअंडरस्टँडींग जाता. फ्रेंड्सां मदें आनी कुटुंबां मदें, शेजाऱ्यां मदें झगडीं जाता. झगड्यांक कारण कितें म्हळ्यार पुरो आयकोनच्या पयलें उलयल्ल्यांत. आयकोनच्या पयलें खालें सांगता इल्लें आयकलें उलोवंक सुरू केलें आमी. चर्चा जाता, झगडीं जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता, मनस्ताप जाता. मनस्ताप कुटुंबांत, झगडीं कुटुंबांत जातात. झगडीं मनस्ताप ऑफिसांत काम करचे कडेन, मनस्ताप मिसअंडरस्टँडींग संबंधांत, आमचो संबंध रिलेशनशीप संबंधांत जाता. आनी हाचे वरवीं संबंधांत फूट येता, कुटुंबांत फूट येता, एकवट आसल्या कडेन फूट येता. आनी आमी थोडीं पुरत्या आयकोनच्या पयल्याच उलयल्या वरवीं ही फूट येता, हो संबंध नाश जाता, कुटाम नाश जाता म्हणून सांगता. आतां हांव देवाचें उतार आयकया. जेम्साच्या पत्रांत अध्याय 1:19 लेटर ऑफ सेंट जेम्स आमी आयकता. हांव आयकोंक प्रदान करीचें म्हणटा. क्वीक टू लिसन म्हणटा तो. क्वीक
क्विक प्रधान तेजे आमी आयकूंक सदां त्या मतीन घालीचे हांव आयकतां आवाज आयकतां उलयना हांव आयकतां न्हवऱ्यान उलयलें आयकतां भुरग्यान उलयलें आयकतां आनी मायमावन उलयलें आयकतां कुटुंबाच्यान उलयलें आयकतां कामां येताना म्हणाजे आवाज ऑफिसान सगळ्यांनी कितें उलयता तें आयकतां उलोवंक निदान करता आयकूंक प्रदान करता म्हणजे येताना वाटेर तुमी येताना वेहिकलार गी बसार गी चलोवन येताना ऑफिसाक येताना उलोवंक उणें करता निदान करता क्विक टू लिसन स्लो टू स्पीक हें मतीन दवरता हांव तर त्या झाडा उलोवंक निदान करता राग येवंक निदान करता स्लो टू एंगर देवाचे उतार सांगता राग येवंक निदान करता आमी आयकूंक क्विक केल्यार उलोवंक निदान केल्यार राग येवंक स्लो जाता रागत येना म्हण सांगता देवाचे उतार जेम्स अध्याय 1 19 श्लोक वो भारी फामाद श्लोक नोयत आसता म्हणटात तें केल्यार तेन्ना तुवें कितलीशी दूख पेन आडावंक जाता हांवें कितलीशी दूख हेरांच्या काळजांत तावन आडायत हेरांक दूख येनातले पळय पळयत वय देखून कुठल्या जाणां हार्ट एक म्हणटा हार्ट एक म्हणल्यार काळजाची दूख काळजा दुखोवचें हार्ट एक म्हणटा तें सुकयता तुका दुखयल्या वेळी हट येयल्या वेळार तुका दुखयल्या वेळी राग आयिल्ल्या वेळी निदान स्लो कर उलोवंक स्लो कर आयकूंक प्रदान कर तुका दुखल्या वेळी प्रत्येक जावन तुका दूख आसा एका मनशान तुका दुखयलां तूं उलोवंक निदान कर आयकूंक प्रदान कर जायत्या फावटी आमी हाचे विरोध येता हाचे विरोधूच करता आमी देवाचे उतार म्हणटा आयकूंक प्रदान कर उलोवंक निदान कर म्हूण पूण दिसपट्ट्या जिणेंत आमी हाचे विरोध करता आयकूंक निदान करता उलोवंक प्रदान करता उलोवंक तक्षणां प्रदान करून सोडटा निदान करच्या बदला प्रदान करता देखून हाचे उलटा बाल्टी केल्ल्या वरवीं जायत्या फावटी आमी उलटा बाल्टी करता क्विक टू स्पीक स्लो टू लिसन जाल्या आनी हाचे वरवीं फाटी मुखार जाता आमचें जिवीत फाटी मुखार जाता उलोवंक प्रदान जाल्ल्या वरवीं आयकूंक निदान करता आनी तेन्ना राग तक्षण आमकां येता आतां कळ्ळो की राग तक्षण कितें येता म्हणून आयकना बायल कितें म्हणटा म्हणून कंप्लीट आयकया ती काल हाडून सांगता कित्याक हाडून सांगता कित्याक तिणें म्हाका सवाल विचारले म्हणून पूर आयकल्या वेळार तुका व्हंकलेचेर राग येना न्हवरो कित्याक सांगता ऑफिसांत आयल्या उपरांत कितें तुवें वस्तू हाडून म्हणले ताणें हाडूं ना तो सांगता कित्याक गे म्हणून सांगता पूर आयकल्या वेळार तुवें हाडूं ना गे ना म्हणटाना सुरू केलो तुका राग येयलो उलोवंक सुरू केलें तुवें तशें जाल्यार कुटुंबांत फूट येता आनी तुमचो एकवट चलता माय मोग चलता मिसअंडरस्टँडींग चड जाता देखून जिवान फाटी मुखार जाता देखून राग तक्षण आपाप येता ऑटोमॅटीक राग येता देखून ह्या घडये सांगता ह्या घडये देवाचे उतार सांगता आळे तुवें उलोवंक वेगीन केल्यार आनी आयकूंक निदान केलें जाल्यार आयकूंक तुवें वेगीन केलें जाल्यार आयकूंक तुवें वेगीन केलें आनी उलोवंक निदान करना तुवें आयकूंक निदान केलें उलोवंक वेगीन केल्यार तुका राग येता म्हणून ऑटोमॅटीक तुका राग येता म्हणून देवाचे उतार घडये आमकां देवाचे उतार सांगता मुणयांच्या ग्रंथांत 14 अध्याय 20 आनी 9 सांगता सोंसणीक मनीस वर्ती समजणी दाखयता म्हणून सोंसणीक मनीस वर्ती समजणी दाखयता वय ताका नाकार राग ना ताका सोंसणीक मनशाक नाकार राग ना म्हणटा सोंसणीक मनशाक नाकार बिलकूल राग ना म्हण देवाचे उतार सांगता वय मुणयांच्या ग्रंथांत देखून पुरते आयकोवच्या पयलीं आमी उलोवंक जाय म्हण सांगता मुणयांच्या ग्रंथांत 14 20 9 सांगता तसलो मनीस पुरते तेजें वय तसलो मनीस आतां पळय राग ना तुलो राग येना ताका कित्याक म्हळ्यार तो आयकूंक क्विक जाता आनी उलोवंक निदान जाता तसलो म्हणचो तो खायलो करता म्हणजे ताका राग येना नाका राग येयलो मनीस वेगळी उलयता आयकोवच्या पयलें उलयता तो ताचें मूर्खपण दाखयता म्हूण एकलो जाणवाय दाखयता सोंसणीक मनीस जाणवाय दाखयता आनी मूर्ख मनीस ताचें मूर्खपण दाखयता म्हूण वय उलोवचो मनीस मूर्खपण दाखयता आनी एक मुणयांच्या ग्रंथांत अध्याय 15 20 आनी 9 सांगता अध्याय 15 मुणयांचो ग्रंथ उक्ते करया अध्याय 15 20 आनी 9 सांगता बरो मनीस काळजांत नियाळून चिंतून पळोवन नियाळून जाप दिता म्हूण तुवें उलयतना तक्षण जाप दिना नियाळून चिंतून पळोवन कित्याक म्हळें ताणें कित्याक म्हजें थंय चूक जाली खंयच्या वरवीं ताणें सांगलें ताच्या घरा कितली दूख आहा ताच्या काळजांत कितली दूख आहा तें पुरा पळोवन म्हणून बरो मनीस काळजांत नियाळटा मागीर जाप दिता म्हूण नश्टी मनीस बेगीन जाप दिता
आणि समस्ये त्याच्या कुटुंबाक त्याच्या जिणेंत त्याच्या कुटुंबाक समस्या हाडटा म्हूण समस्या जाता. नश्टी मनीस तो नश्टी मनीस वायट मनीस वेगळीं जाप दिता, वेगळीं जाप दिता, समस्या आणखण येता म्हणून देखून आमी वेगळीं जाप दिवन वचो सगळें आयकूंक प्रयत्न करचे. 15 अध्याय 15 मुनियांच्या ग्रंथांत अध्याय 15 18 श्लोक सांगता, रागिश्ट मनीस समस्या हाणघान येता, ताचेर ताच्या माथ्यार ताच्या काळजांत समस्या बरोवंक येता म्हणून समस्या हाडटा, जायते समस्या हाडटा. रागिश्ट मनीस सोंसणीक मनीस मनाभेद पयस करता म्हणून मनाभेद राग आनी पयस करता, मनाभेद पयस करता म्हणून रागान उलोवचें कशें थडोवंक साध्य जाता. एक सवाल विचारया आज. तर रागाचे मस्त लोक येता, कसो रागाच्या विशयान म्हणून आतां भुरग्यांक हाडून येता, कठीण राग म्हज्या पुताक म्हणून ताका कालें करचें गे म्हणून ताका आमी थिंक म्हणलें शिकयता. आमी थिंक म्हणलें थिंक म्हळ्यार चिंत म्हळ्यार THINK 5 विशय आसात. टी म्हळ्यार कालें, एच म्हळ्यार कालें, आई म्हळ्यार कालें, एन म्हळ्यार कालें, के म्हळ्यार कालें. हे 5 हाका एक्रोनीम म्हणटात. एक्रोनीम म्हणल्यार एक्रोनीम यूज करीत जाय उडासा काडूंक. भुरग्यांक गिग्या आमी मॅथ्स शिकयताना एक्रोनीम घालचें. ए तें बरोवचें बोर्डाचेर वय तें बरयल्यार ॲपल 1 म्हणून बरयल्यार तांकां कळटा. ए म्हळ्यार कालें, पी म्हळ्यार कालें आनी एक पी म्हळ्यार कालें आनी तो पुरा उडास चोरता बरें बरयतात. ॲपल 1 ॲपल 7 आनी पुरा हांव तांकां दिता. एक्रोनीम म्हणटा ताका. एक लेटर काडून तांकां सगळें लिसांव शिकोवचें. तशें देखून मोगाच्यान थिंक म्हणल्यार हांव भुरग्यांक शिकयता. आतां खाली एक तरणाटो भुरगो आयलो 9व्या क्लासींत, कठीण राग वस्तू आनी पुरा काडून उडयता. पोर एका भुरग्याक हाडलें, दोगां जाणां भुरगीं फाटल्यान दोगांय जाणां रागान मान पडटात पळय जे चेडवां आनी कठीण राग तांकां वयर. तशें जाल्ल्यांत तांकां देखून तांकां थिंक म्हणल्यार आमी शिकयता. देखून तुमकां सगळें उपकारा पडोवन तुमच्या भुरग्यांक राग येनातल्या बरी करूंक आमी घरांत प्रयत्न करचें. हें थिंक म्हणल्यार समजावन तुमी एका चिटीचेर बरोवन खणया आनी तुमच्या भुरग्यांक शिकया. वय थिंक म्हणल्यार आतां पयलें थिंकांत फस्ट 5 सवालां राग उणें करचीं. 5 सवालां ही 5 सवालां ही लक्षांत तुजो राग आपापीत तो झिरो जाता. कोणें खालें म्हळ्यार तुवें जाप दिवन नजो ही 5 सवालां तुकाच तुवें विचारचें. 5 सवालां विचारचें. ऑफिसांत कामा कडेन हॉस्पिटलांत नर्स जाल्यार तूं हॉस्पिटलांत, या ऑफिसर जाल्यार तूं ऑफिसांत, या इस्कालांत टिचर जाल्यार इस्कालांत, भुरगीं जाल्यार इस्कालांत, पती आनी पतीन जाल्यार घरा कुटुंबांत, माय माव जाल्यार कुटुंबांत. ही सवालां 5 सवालां विचारची पडटा. ही 5 सवाल विचारल्या क्षण तुजो राग ऑटोमॅटिकल सकयल पडटा. पयलें सवाल केलें थिंक म्हणल्यार उडा सोडलें जालें इजी तुका. थिंक म्हणल्यार ही 5 सवालां. टी म्हळ्यार इज इट ट्रुथफूल. टी म्हळ्यार ट्रुथफूल. इज इट ट्रुथफूल म्हळ्यार हें सतगी ताणें सांगलें सतगी हांवें केलां गे, या हांवें सांगलें सतगी, हांवें सांगचें सतगी म्हणून पळयचें. आनी ताणें एक कालें म्हळें म्हाका दुखताना हांव फाटीन जाप दितां, ही हांवें सांगचें सतगी या ताणें सांगचें सतगी विचारचें. इज इट ट्रुथफूल हें सतगी म्हणून. ट्रुथफूल म्हळ्यार टी. पयलें टिंकांत टी जालें हें सतगी म्हणून. दुसरें कालें म्हळ्यार एच जाता. एच म्हळ्यार इज इट हेल्पफूल हें उपकारता गे हांवें तें सांगल्या क्षण उपकारता गे हांव अशें सांगचें. ताणें म्हाका कशें म्हळें हांव ताका असली जाप दितां. तूं मोस करताय, तूं अन्याय करताय, तूं म्हजे विशयान देरा कडेन सांगताय, तूं आमकां कॅर करनाय, तूं आमकां पळयनाय. तशें खरें हें आसतालें. तूं चाडी सांगताय आतां अशें म्हूण सांगता तुजी जीब लांब जाल्यार कले म्हण आमी सांगता. हें सांगल्या क्षणान तें ताका बऱ्या पडटा गे, म्हाका बऱ्या पडटा गे, ताका बऱ्या पडटा गे. इज इट हेल्पफूल एच थिंकांत सेकंड एच हेल्पफूल हें उपकारता गे, कुमकेक पडटा गे, या हें हेरांक दुखयल्या ती सोडिनात म्हाका. परतून खंयच्या जाग्यार कोणा मेळटाना फ्रेंड्साच्या ग्रुपान म्हाका दुखयतात ती. देखून हें दुखयतात. देखून हें उपकार पडटा गे, या हें हेरांक दुखयता गे चिंतीचें एक घडी चिंतीचें हेल्पफूल गे म्हूण. हें दुसरें. तिसरें सवाल थिंकांत 3 आई. तिसरें आई इज इट इन्स्पिरेशनल हें प्रेरण दिता गे. हांवें सांगचें ताका प्रेरण बरें जावंक प्रेरण दिता गे, या बरें करूंक प्रेरण दिता गे, म्हाका बरें करूंक प्रेरण दिता गे, ताका बरें करूंक प्रेरण दिता गे. हें कुटां बांदून हाडटा गे, ह्या कुटां मोडटा. हो संबंद बांदून हाडटा गे, संबंद मोडटा. हें संबंद म्हजें म्हाका प्रमोशन दिता गे, म्हजें प्रमोशन जालें काम काडटा. अशें उलयलें ताचे कडेन ऑफिसांत या हॉस्पिटलांत नर्स जावन. हें संबंद बांदून हाडटा गे, संबंद मोडटा गे म्हणल्यार हें हांवें चिंतून पळयचें. इज इट इन्स्पिरेशनल म्हूण विचारचें. चवथें येन्न थिंकांत चवथें येन्न म्हळ्यार इज इट नेसेसरी हें हांवें सांगची गरज आसा गे.
हें सांगिल्ल्यान ताकाय दुखता म्हाकाय पाड जाता काय पाड जाता म्हजे फ्रेंड्सा सर्कलान म्हजें नांव पाड जाता अशें देखून इज इट नेसेसरी हें गरजा सागी हें कित्याक हांवें सांगा जाय हें म्हणून ताका निमाणें के इज इट कायंड हें कायंड आसागी हें दयाळायगी हें उत्तेजन दितागी हें निरुत्तेजन दिता निराशा दितागी आशा दिता हें उत्तेजन दितागी एनकरेज करतागी डिस्करेज करता हें दयाळ तो एनकरेज करता डिस्करेज करता देखून बरी उलोवंक निदान केल्यार पावना थिंक कितें उलोवचें कितें करचें हांवें कितें उलय जाता कितें करचें हांवें हें दोन उलोवचें करचें हें उलयल्या उपरांत कितें करता थंड बसतांगी या आत उबें येतांगी या रागान उलयतांगी कितें करता हांव घर सोडून येतांगी बायक काडून शीत चलतांगी या वस्तू पटयतांगी वस्तू काडून उडयतांगी या पाड उलयतांगी देखून बरी उलोवंक निदान केल्या पावना नंतर हांवें चिंतिचें हांव कितें करतां म्हणून देखून मोगाच्यान हें थिंक हांव भुरग्यांक शिकयतां आनी म्हाका आवय कडेन सांगता एक 3 दिसांनी म्हाका फोन कर म्हूण 3 दिसांनी फोन करतात आनी ते फोन केल्या उपरांत एक पटीन चरख्या राग येना एकच तेवटेन चेडवा राग येवना एकच तेवटेन दादल्या राग येवना एकच तेवटेन बायले राग येना एकच तेवटेन मांयक राग येवना सुण्याक राग येवना मांवाक राग येवना जाव्यांक राग येवना 100% रिजल्ट येता हें थिंक देखून टी म्हळ्यार ट्रुथफूल एच म्हळ्यार हेल्पफूल हाय म्हळ्यार इन्स्पिरेशनल एन म्हळ्यार नेसेसरी के म्हळ्यार कायंड मोगाच्यान हें 2 खणान मतीन दवरून ही सुलाभ 2 खणां आनी हें 2 खणां आमी पळयल्यार हांव कितें करतां कितें उलयतां म्हळ्यार हें प्रयत्न करचें हें आमी न्हिदा सदां हें प्रॅक्टीस करून प्रयत्न करचें म्हळ्यार हांव सांगून भुरग्यांक सांगून हांगा आयिल्ल्यांक लोकांक सांगून इतलीं वर्सां देखून हें म्हाका प्रॅक्टीस जाल्ल्या वरवीं हें म्हाका कूड येता कोणें म्हाका खालें म्हळ्यार त्या क्षण हांव हें थिंकाक येता आनी थंड जावन येता प्रयत्न करता देखून मस्तू जाणां म्हाका म्हणटा हांव ऑफिसांत एकलो म्हाका अशें म्हणटा म्हूण ताका प्रतिक्रिया दिवच्या बदलाक बरें गी हें ताका इग्नोर करचें बरें मोगाच्यान हांवें पळयलां व्हडले प्रोफेसरांनी म्हाका आमी क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकतना हांवें हें प्रोफेसराक विचारलें आतां आमकां एकलो दुख येता म्हाका कठीण राग येता ताका रागान प्रतिक्रिया हांव दिता ताका कठीण उतरां म्हणून म्हाका तक्षण येतात उतरां म्हणून ताका बसया म्हणून थंयच ताका थंड करया म्हणून म्हाका तितलें येता देखून म्हजो प्रोफेसर म्हणलो ताका इग्नोर करचें बरें म्हण ताका गामांत दिनाका तो चिल्लार करून सोड ताका ख्यारत करनाका तूं इग्नोर कर म्हणून ख्यार करनाका ताका गुमांत दिनाका तो एक खण गी म्हणून एक डोंट ख्यार कर ताका म्हूण हें भारी बरें म्हूण म्हज्या जिणेन कोणें दुखयलें आनी कोण सोडलो मनीस जाल्यार जावं दी कोणीय जाल्यार जावं दी म्हाका दुखयल्या क्षण ताका ख्यार करचें इग्नोर करचें ख्यारत करचें ना इग्नोर करून सोडचें तो ताचेंतल्याक हांव म्हजेंतल्या इग्नोर करून सोडचें तिशेन पळोवचें जापत दिवचें ना देखून हें प्रयत्न करचें आमी प्रयत्न करचें आनी पळय जाय आमी पळयता स्लो निदान शांत आनी थंड काम म्हणटा आमी वय देखून जबाब कशें कुमोक आमकां कुमो करता शांत करता गे म्हणून आमी थंड रावल्या वेळार आमी जाप दिवन सोगेत रावल्या वेळार आमकां कितलें बरें करता म्हणना तें शांत वातावरण हाडटा आमी थंड रावल्या वेळार जाप दिनातल्या वेळार ओगे रावल्या वेळार काम रावल्या वेळार आमकां बरें तें आमचें जिणें बरें जाय जाल्लें शांत वातावरण हाडटा नंदन करता वय मोगाच्यान कोरोना व्हायरसाच्यो दोशी चड जाल्यात लोक गाबरला कामाक गेल्यांत वय बिजनस ना काजारां कॅन्सल जाल्यांत थोड्यांनी काजारां मुखार गेल्यांत थोड्यांनी आमसरां काजारां सकाळीं लॉकडावन आसा म्हणून कळ्ळ्या तक्षण फाल्यां तो लॉकडावन म्हणल्यार आसतना विचाराडून विचारन ही 10 जाणां फोंड करून कुटुंबाच्या लक्षेल्या फोंडां करन 40 जाणां 30 जाणां इगर्जे काडन कालच्या दिसा मस्त जाणांनी आमसरां काजारां जाल्यांत आनी तांकां उल्हासाचें कार्य बाकी उरल्यांत उल्हासाचें कार्यां जायतीं फाटीं पडल्यांत केदाळ उक्तें जावंक जाता केदाळ लोकां येवंक जाता म्हूण थोड्यांनी 500 जाणांचें हॉल बूक केल्लें थोड्यांनी 1000 थोड्यांनी 2000 थोड्यांनी 3000 अशें मैदानार बूक केल्लें पूर आतां फंक्शनां बाकी पडल्यांत लॉकडावन जालां कोरोना व्हायरसा वरवीं थोड्यांक कठीण राग येता आनी ताजाळा म्हणटा ती आमचें फ्युचर कितें गी मुखार कितें गी ह्या विशीं चिंता आसतना देवाचें उतार आमकां ध्यान करूंक सांगता मोगाच्यान हें बऱ्यान जाता राग येता ओलो राग येताना मुखलें चिंता आसतना एका तरेचें एका तरेचो राग आमकां येता देखून देवाचें उतार ध्यान करया गलतेगिरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 श्लोक 4 सांगता तुजे आदलें जिणी पळय नियाळ कर तुजे आदले जिणी तुजे आदल्या जिणी परिक्षा कर आनी शीक म्हणून
शिकचें भोव गरजेचें मोगाचें न्हू. शिकचें भोव आदल्या जिणेंतावन फाटल्या जिणेंतावन हांवें शिकायचें, फाटल्या जिणेंतावन शिकायचें. यारा विशीं फिकर करिनाका, तांकां सरी करनाका, यारा विशयान सरी करनाका. तुका देवान एक विशेश व्यक्ती जावन रचला. तुका यारांक ताका सरी करनाका. यारान तो बरो जालो देखून हांव कालें म्हूण तुका राग येवचो, तुजे वयर तुका राग येवचो, कुटुंबांत राग येवचो. यारांक सरी केल्ल्या वरवीं तुका राग येता, तुजे वयर राग येता आनी यारांचे वयर राग येता. तुजें समाधान पाड जाता, तुका पिडा हाडटा. कुटुंबांत त्या शांती वरवीं पिडा तकली पडू पोटान दूख अशें भुरग्यांक वडिलांक आनी येता. देखून यारांच्या विशयी तूं फिकीर करनाका. तुज्या फाटले जिणे विशयी शिक. तूं थोडे विशय काणे तुज्या फाटल्या जिणेंत तूं शिक आनी 2 संगती देवाचे उतार सांगता. गलेशकारांत बरयल्या पत्रांत अध्याय 6:4 तुज्या फाटली जिणी पळय आनी शिक. तुज्या जिणे विशयी शिक आनी यारांक सरी करनाका म्हणून. तें म्हळ्यार कितें? हें म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? तुका देवान एक विशेश व्यक्ती जावन रचला. तुका यारां बरी रचूना, तुका एक विशेश व्यक्ती जावन रचला आनी तुका वेगळींच अत्मीक देणी दिल्या. ताका दिल्ली अत्मीक देणी दिवना. ताणें बिजनस केलो म्हूण तुवें बिजनस करूंक जायना. आनी नर्सां बरीं काम मेळटात म्हणून आवय बापायन दुयेक सांगलें नर्स जा म्हूण. तें नर्स जायना म्हणालें तें. आनी कालें काम केलें ताणें सोशल वर्काचें तें MSW काणयता म्हणून तें शिकता आनी इकॉनॉमिक्सांत हांव PhD करता म्हणून वयसरलो. हुशार भुरगें इकॉनॉमिक्स काणयता म्हणून आतां 9 वर्सां आनी इकॉनॉमिक्स काणून निश्चय केलो. ताका आपोवन हाडिल्लें. देखून देवान म्हाका विशेश व्यक्ती जावन रचलां. तो ताची देणी पुराय इकॉनॉमिक्सा विशयी तासताना उलयतना कळ्ळें. देखून आमी ताका सांगलें आवय बापायन फोर्स करनाका, तर सायन्स काणूंक इकॉनॉमिक्स काणून दी आनी तांचो तें शिकून दी म्हणून. वेगळींच अत्मीक देणी आमकां एकल्यान दिल्यांत. वेगळींच काळीज म्हाका दिलां. म्हजें काळीज वेगळें, तुजें काळीज वेगळें. हांव कितें मोग करता तें तूं करनाय, तूं जालें मोग करता तें तूं करनाय. म्हाका कितें आपादयर येता तुका येना, तुका कितें आपादयर येता तें आमचीं बोगणां विंगडत. म्हाका केल्ल्या विशयान बेजार जाता तें तुका जायना, तुका केल्ल्यान बेजार जाता तें म्हाका जायना. देखून काळजां वेगळींच काळजां, वेगळींच बोगणां. देखून तुजी थांक वेगळी, म्हजी थांक वेगळी. आनी एकलो बरो करून ड्रायव्ह करता, म्हाका ड्रायव्हींग तितलें बरें येना, ड्रायव्ह येना. एकलो बरो करून गायता, म्हाका गावची थांक ना, म्हाका तितलें करूंक जायना, थांक ना. एकलो रुकार माडार वापुरब्यान चडटा, म्हाका माडार चडून थांक ना. देखून एकल्याचें एक पर्सनॅलिटी, एक व्यक्तित्व, एक नमनीची थांक, एक नमनीची पर्सनॅलिटी देवान दिल्या आनी वेगळोच अणभव आमकां दिला. हर एकल्यांक वेगळो अणभव दिला. म्हाका दुसरो अणभव, तुका दुसरो अणभव दिला. तरी तुका फुडले जिणी चिंतना कन्फ्युजन जाता. तुका थोडे फावटी आमची फुडली जिणी चिंता आसतना, फुडली मुखार कितें मुखार भविश्य कालें म्हूण चिंतना आमचो संतोश एकच फावटी उणो जाता. फुडलें कालें, फाल्यां कितें, परवां कशें मुखारेचें म्हणटाना संतोश उणो जाता. कामां येतात की भुरग्यांक कशें शिकोवचें, ह्या नमणेर काम आसा ऑफिसांत करूं जायना, कामांतल्या काडल्यार कितें मुखार भुरग्यांक शिकोवचें कलें म्हणून. देखून फुडली जिणी चिंता आसतना कन्फ्युजन स्पश्ट ना, खंयचें कन्फ्यूज जाता. देखून तुजी आदले जिणे पळय, आदीन तुवें जाल्लें पळय, तातूंत हांव शीक, आदल्या जिणेंत हांव शीक. आदीन तूं इतल्या कश्टांत आसतना देवान तुका आदरून चलयला, कांय तुका उणें करूं ना. तुका संतोश देवान दिला, समाधान दिलां, न्हीद दिल्या, बरी भलायकी दिल्या, मुखारी दिवचो ना गे. आदल्या जिणेंत हांव शीक. तुवें आमसोर करन, वेगळी कला आमसोर करन, तुजीच वाटेन वचोन देवाची तुका तालेंताना देवान कितें तुका निर्मणां गे ताका हात घालून तुवें लॉस करून काडून तूं पडलाय, ताचेंत हांव शीक. देखून आमच्या आदले जिणेंत हांव शिकायचें आनी हेरा लागीं सरी केल्यार तुका खालता उणेंपण भोगता. आमकां 2 संगती जाता. म्हाका आनी ताका हांवें सरी केली जाल्यार एक म्हाका भोगता तो इतलें बरें करता, म्हाका करूंक जायना नेम. तें काम ताका करूंक जाता, हें काम तुका करूंक जाता. ताणें केल्लें तुका करूंक जायना. ताणें केल्लें विल्पी रिमेंबर्सान सिंग केला म्हणून हांवें इतली CD काडला, एकांत हांवें सिंग करूं ना. विल्पी बरी म्हाका सिंग करूंक जायना. हांवें ताका आनी म्हाका सरी करूं नजो. विल्पी हांव तूं तशें आमकां सर करून ताका देवान ताची अत्मीक देणी दिल्यांत, म्हाका म्हजी अत्मीक देणी दिल्यांत. देखून ताची देणी काडून तो ताच्या बापार न्हू तो वयर येता. म्हजी अत्मीक देणी बापान हांवें वयर येचें. देखून ताका आनी सरी करूं नजो. देखून सरी करनाका आमी देवाचे उतार गलेतिकारा 6 अध्यायान सांगता. सरी केल्यार तुका उणेंपण भोगता. म्हाका विल्परी सिंग करूंक जायना न्ही म्हणून म्हाका न्हीद पडना, म्हाका पिडा येता. एक हांव प्रे जेन्ना न्ही म्हणून बोगणां येतात, म्हाका उणेंपण भोगता. दुसऱ्यांक जालें म्हळ्यार हांवें दुसऱ्यांक सरी केलें जाल्यार हेरां प्रास हांव उत्तम न्ही, हांव चड सादिशिलां न्ही, हांवें चड केलो कामां केल्यार न्ही, हांव व्हडलो न्ही,
हांव ओडलोलें म्हणलें म्हाका हेरांक कांय प्रेजर नात म्हज्या मुखार हेरांक कोयर म्हणलें बघता बरें हे एटिट्यूड मनोभाव तुजे संतोश सोरतात आनी तुका एक तरेचें मसोरू हगेंपरा दितात देखून आदलें परीक्षा करून पळय जावें आदलें परीक्षा करून पळयचें आदली म्हजी चिन्नां शुद्ध घेवन परीक्षा करून पळय जावें हांवें चड परीक्षा करून पळयल्यार म्हज्या आदल्या जिणेचें परीक्षा करून पळयल्यार म्हाका स्पश्ट कळटा हांवें कोणाक सरी करूं जो म्हणून देखून मोगाच्या न्हू आतां कशें सरी करचें हांवें म्हाका परीक्षा करची कशी हांवें परीक्षा करची म्हूण देखून मुस्तान विचारतात हांव भुरग्यांक शिकयता आदल्यान तुवें मार्क उणें काडले अशें परीक्षा करून पळय कित्याक मार्क तुवें उणें काडले परीक्षा करची ते सांगता परीक्षा करची म्हाका हांवें परीक्षा करची कशें म्हूण आतां थोडे बिजनसमॅन येतात तांकां अशें लॉस जालो फादर अशें आतां तुका तुवें परीक्षा करची म्हण सांगता फादर कशें परीक्षा करता म्हणटाना हांवें एक बरोवन दवरली सवाल सान चीट दिता कशें तींक हांवें बरोवन दवरलां चीट भुरग्यांक दिता आनी ते एक्सप्लेन करता भुरगीं ती चीट व्हरून येतात मागीर तांचेर रागत ना भुरग्यांक तुजे ते राग ना जाल्यार कळ्ळें परमळ्ळ्या बरी तुजें जेवण कळो जाता हितून कांटो आसलो कळो जाता हितून गुलोब जाताय देखून आतां तुजी जिणी आदली जिणी परीक्षा करची कशें तुजी म्हजी जिणी हांवें परीक्षा करना आनी पळयल्या वेळार म्हजी मुखली जिणी संतोशाची जाता मुखली जिणी उल्हासाची जाता मुखली जिणी समृद्धेची जाता आनी तोली यशस्वी जाता मुखली जिणी खाली परीक्षा करून पळयला आतां ती परीक्षा कशी करची गे म्हणून एक पेपर काणें ही 2 सवालांक जाप बरी ती 2 सवालां विचारल्यांत तुवें ताका जाप बरयचें आनी 2 सवालां आसात तूं कितें करच्यांत बरो हुशार आसुल्लोय कहलें करच्यांत आदल्या जिणान कहलें करच्यांत तूं बरो हुशार आसुल्लोय गे म्हळ्यार पयलें सवाल वॉट यू आर गूड ॲट म्हणून देखून ते येतात आनी ताका जाप बरोवंक हांव काल्यांत बरो आसुल्लो तो म्हणटात हांव लेखांत बरो आसुल्लो शिक्षणांत बरो आसुल्लो आनी डिसिप्लिनांत बरो आसुल्लो आनी आयकोनच्यान बरो आसुल्लो हांव शिक्षणांत बरो आसुल्लो बसोन सड्ड टायम दितालो एक उठच्यान बरो आसुल्लो आतां हांव पुरा पाड जालां आतां मोबायल चड जालां तें म्हणून त्या कळटा कोल्यान बरो आसुल्लो हितून म्हणून कितें करच्यांत बरो आसुल्लो गे म्हणून मागीर की दुसरें सवाल कसलें करच्यांत तुका संतोश पावतलो हितून कालें केल्या वळी तुका संतोश जातालो कहलें केल्या वळी संतोश जातालो म्हणून म्हजे मांयक बरी कडी करची बरी मसलेची कडी करची आनी बारी संतोश तिका मांडणी करच्यांत वर्ण करच्यांत बार हुशार आनी हांव ती लिंब्याचें लोणचें घालताली बारी ती संतोश पावताली लिंब्याचें लोणचें घालून 2-3 बटली हेरांक दिवचें बारी संतोश पावताली देखून आतां सिंगरां गाडी जाल्यार बरें कंथार आमचें संगीत तूं आसाय म्हणून आमी हरये कडेन म्हणटा हांव तें प्रत्येक जावन माटपंत्र आसल्या घरांनी वचून म्हणटा हांव आनी ती म्हणटात आनी ती सीडी म्हणटा तिणें बरें सिंग केलां म्हणून आई बाबा कडेन जाल्यार तें कंथार म्हणटा म्हाका मस्त संतोश जालो म्हणून होय तशें देखून मोगाच्या न्हू थोड्यांक कंथार म्हणटाना थोड्यांक पदां म्हणटा बरें जाता थोड्यांक रांदच्यांत थोड्यांक नितळ करच्यांत थोड्यांक ऑफिसान काम करच्यांत एकावंट्स करच्यांत अशें तरावळ आसा तुज्या तरणाटपणांत तूं एकांत बरो आस देखून खंयच्या कसलें करच्यांत तुका खुशी जाता तुज्या तरणाटपणांत एक करच्यांत तूं हुशार आसुल्लो बरो आसुल्लो तर आतां तुका तूं तें करूंक तूं बरो आसाय तें करूंक बरो आसाय मोगाच्या न्हू एकलो म्युजीक मेस्त्री आसा म्युजीक मेस्त्री तो बँकांत काम करतालो प्रायवेट बँकांत पूण हें सांबाळालो ताणें तें घर आनी बरें सोंतून घातिल्लें आनी तेचें घर आनी बरें मस्त कश्टांत आलो सांबाळ पावनातलो ताका एक रिटायर्ड जाल्या उपरांत कालें करचें म्हूण आयलें त्या वेळार ताणें चीट काडली इंत 2 सवालां जाप बरयली पयलें खंयच्याच हुशार आलो घेवन तो तरणाटो आसतना इल्लें म्युजीक खेळटालो इगर्जेन कंथारा कोणी हार्मोनियम खेळोंक नासलें वो वचून हार्मोनियम खेळटालो आनी ताका इल्लें म्युजीक ते आयिल्ल्या ब्रदरांनी ते आयल्या पात्राबाणी इल्लें शिकयलें जालें आतां रिटायर्ड जावन येताना आनी इल्ले 3 म्हयन्यांत रिटायर्डमेंट हाका भारी बेजार जाल्या वेळार वो एक हार्मोनियम हाडून आयलो पयशे आयल्यान ते कीबोर्ड हाडून आयलो आनी कीबोर्ड शिकलो आनी कीबोर्ड शिकल्या उपरांत म्युजीक इल्लें वचून थंय लागशिल्ल्या पदराबा आलो हांव शिकयता म्हणालो त्या पदराबान ताका बरें शिकयल्या उपरांत बरें पयलें अर्दें वतालें अर्दें शिकोवन करून 3 म्हयन्यांनी वो बरें कर शिकलो वो शिकताना म्युजीक येता म्हूण कळ्ळें की त्या पदराबान ताका 2 इगर्जेनी धाडलें कोणी नासल्या म्युजीक नासल्या वेळार ताका 2 इगर्जेनी धाडलें ताणें गेल्लें आनी ताका पयशे दिले ते वचून मरणाच्या मिसाक आनी म्युजीक खेळ्ळ्या वेळार कीबोर्ड खेळ्ळो तो आनी बरें करून सिंग करून आयलो आनी थोड्यांनी रेतिरेक आपयलें ताका रेतिरेक गेलो ताणें पयशे दिले आनी हांगा दिसाक एक मरणाचें मीस 1000चे मीस परतून एक मरणाचें मीस हाका पयलें बँकान मेळटा जाल्यार वर्थ तो पयशे मेळ्ळे हे पयशे ताणें तशेंच दवरले घर एक जागो कोणेलो
एक बऱ्या कडेन एकसो जागो आलो 3 सेन्स दिता म्हणाले तो खाणेलो ताणें तो जागो खाणेलो आनी आपल्या कडेन पुरो वचून त्या बँकाचे पयशे भरून सोडले ताणें ताचे मागीर घर बांदलें आयल्या वार घर जालें ताणें खाणें एक बायक जालें आतां स्कूट कायनेटीक हाणें तिनी वचूं पळया कसो वयर आयलो पळया ताच्या आदलें कितें म्हणटा सोदून काडलें आनी ताच्या जिवानात आनंद जालें संतोश पावता तो म्युजिकलच्यान संतोश पावता देखून आमच्या पुर्वजांत हांव आमी शिकाजे मोगाच्यान पुर्वजांत हांव शिकाजे वो गूण शिकाजे गणन ग्रंथांत 21 21 नंबर्स बुक ऑफ नंबर्स गणन ग्रंथ 21 श्लोक लोक बसयल्ल्या गांवाक येताना तो मरुभुमींत वचून तो इतलो थाण येता गे म्हणना इतलो थाण येता आनी तो थाण येयल्या वेळार तांकां वाटेर आदी मागांक कोंडुल्ली बांय मेळटा तांकां तांच्या पुर्वजांनी कोंडुल्ली बांय ती आतां सुकी जाल्या ताका खोली पडोवन माती पडोवन ती सुकी जावन गेल्या सुकून गेला उदक ना तांतू आनी लोक काय करता वगेत रावना लोक तुमी वाचा दोळ्यांतल्यान दुकां भरतात पळया संतोशाचीं दुकां तांत उदक ना बांय लागीं पावली बांय लागीं ते पावले उदक ना तेन्ना ती काल करता बांयच्या भोंवतणी लोक रावता बांयच्या भोंवतणी आनी थाळी वता पळोवन वगळापाचीं गितां गायता तुमी वाचा पळया हय वगळापाचीं गितां गावन देवाक स्तुती करतात आनी बोवे स्तुती करून व्हडल्या ताळून सगळे लोक देवा बांयकडच्या भोंवतणी रावन स्तुती करतात आनी स्तुती करतना बांयच्या भोंवतणी रावन स्तुती करतना उदकाची जर पुटोवन बांय बरोवन येवची तांकां दिसता आनी बांयत भरून उदक भरून बांयत वयर उमळटा उदक लोक दर आपल्या आयदानांनी भरून उदक पियेता काडल्या तितलें उदक काडल्या तितलो बांयत भरून येता स्तुतीक वगळापाचें गितां गायल्या वेळार वगळापाचें गीत हांवें गायचें देखून हांव हर एक दिसा 1 या 2 वगळापाचीं अर्गांचीं कांतारां आमी गायता हांगा अर्गांचीं कांतार गायतना आवले राग आली बेजाराय काळजांतली दूख पुरा पयस जाता काळजांतली दूख जाल्यार राग येता काळजांत दूख नासल्यार राग येना राग येवचो काळजांतल्या भितरल्या दुखीत हांव नाका राग येवचो तो काळजाच्या दुखीत हांव काळजांत दूख ती नाकार रागाड येता तक्षण देखून आमची स्वप्नां मोगाच्यान जायतीं आसात ती जारी करूंक आमी वद्दाडटा अशें येता पूण आमच्या काळजांत स्वप्नां आसात ती जारी जायचें अशें जायचें घर जायचें भुरग्यांनी शिकायचें बरें काम मेळचें इल्लोसो दुडू बँकान दवरचें अशीं आमचीं स्वप्नां आसात हीं स्वप्नां आसतना आमकां मस्तू समस्या इल्ले पयशे जाले म्हणटा कोणाकय हुशार ना तशें समस्या येतात आनी समस्या आयिल्ल्या वेळार थोडे टी समस्या म्हळ्यार काम येता थोडे फावटी रीण दिले रीणकार येतात ते रीण फाटी दिनात आमकां अशें ते त्या दाळ आमच्या स्वपान जारी जावंक वस्तू समस्या आयिल्ल्या वरवीं स्वपान जारी जावंक हांवें आशेल्लें मेळोवंक असाध्य जाता हें असाध्य जाल्या वेळार उदक बांयत नासलें तरी तांणी कंप्लेन करूं ना उडासतोर उदक बांयत नासलें तरी तांणी लोकांनी कंप्लेन करूं ना दुरसो ना देवाक दुरसो ना तो मयजेक दुरसो कोणाक दुरसो ना ते कोणाक दुरसो ना तांणी आतां घेतलें एक वगळापाचें गीत वगळापाचें स्तुतीचें गीत तांणी देवाक अर्गांव वगळाप दिलो आनी तक्षण बावार्थ तांणी परगटलो अर्गांव वगळाप दिलें प्रेज एंड वर्शीप केलें आनी गीत गायलें तांणी आनी बावार्थ ताणें परगटलो आमी देवाचेर आमकां विश्वास आसा देव आमकां पट्ट बांयता उदक दितलो तूं म्हणलें तांणी बावार्थान मागलें आनी परगटलो तो बावार्थ दाखयलो गीत गायलें परत्यान गीत गायलें सडनली उदक आयलें परतून अर्गांव वगळापाचें गीत गायल्या वेळार उदक तक्षण बरोवन आयलें तुका देवान बसयिल्लें जायतें आसा आतां तुका असाध्य तुका समाधान दिता भलायकी दिता समृद्धी दिता म्हण देवान बसयलां आतां असाध्य म्हूण चिंतिनाका आमी चिंतिनाका तूं वगळाप दी देवाक अर्गां दी बावार्थ गाजय बावार्थ प्रगट कर तेन्ना तुका हिलींग जाता पिडा गूण जायना आमची लायन पिडा गूण जाता हिलींग जाता आनी तुका दरवस्त समृद्धी जाता सर्वस्त समृद्धी जाता हे बांडन्स तूं आशेल्ल्यान तुका मेळटा हे बांडन्स म्हळ्यार एक ब्रेक थ्रू मेळटा एक ब्रेक थ्रू तुका भायर येवंक रिणांतावन भायर येवंक ह्या कश्टांतावन भायर येवंक ह्या संबंद पाड जाले ह्या संबंदांतावन भायर येवंक एक कितें तुका वाट मेळटा एक ब्रेक थ्रू म्हळ्यार एक भायर येवंक कश्टांतावन भायर येवंक एक ब्रेक थ्रू एक कश्टांतावन भायर येवंक वाट मेळटा देव तुका राखून आसा तुवें ताका उलो मारिचें तुवें ताका संतोशाचें वर्णूचें गीत गायचें म्हणून आनी त्या दाळा तेणें कितें बसयलां तें तुका मेळटा तुजो नाका वयलो राग देव पयस करता वो कसो पयस येता ना देव पयस करता अर्गां वगळापाचीं गितां गेल्या वेळार आमचो राग पयस जाता हें थिंक म्हणलें प्रॅक्टीस करया THINK थिंक प्रॅक्टीस करया आनी आमचो राग पयस करया तेला खोळो परमळ्या बरें आमचें जिवीत हांव काम करच्या कुटुंबांत काम करच्या जाग्यार ऑफिसांत आनी शेत सांबारा म्हज्या संबंदांत हांव परमळचो खोळो जावन परजळटलो तसलो करूंक सरस्वती देव आमकां आशिर्वाद दिवन दी आमेन.